बस स्टँडाक हो 27 कोटी खर्च करून सरकारान 2 फावटी दबाज्यान उदकावण केला आणि अजून ह्या बस स्टँडाचेर साधन सुविधा कांयच ना। RTO ऑफिस हे अजून थंय हाडूंक ना। जी शॉपां आसा ती ओपन करूंक ना। हांगा टॉयलेट सारखे यूज जायना। जे पार्किंग सुविधा दिला तेतून उदक भरला, ही पार्किंग सुविधा सरकारान आज करूंक ना। आमचे एकूच एक सरकारा कडेन मागणे आणि हे लक्षवेधी हे भजन इतल्याकूच केला की सरकारान त्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आणि हो बस स्टँड सुरळीत करून पेडण्यातले जनतेक व्यवस्थित खुलो करचो ही आमची मागणी आसा। आणि अशा जर मागणेक ह्या आंदोलनाक चळवळींक जर सरकार जर आमकां प्रोत्साहन दिना जाल्यार अशाच प्रकारची चळवळी आंदोलन आमी हे काँग्रेस तर्फे करीत रावतले। आणि आयज आमकां बस स्टँडार बसून सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी आणि आमच्या पेडण्यातल्या जनतेने मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला। तांकां सगळ्यांक ब्लॉक कमिटीचो अध्यक्ष नात्यान धन्यवाद दिता। ह्या बस स्टँडाचेर ज्यो काही अजूनय साधन सुविधा ज्यो उपलब्ध जावंक ना आणि त्यो बरे तरेन उपलब्ध जावच्यो हेज्या खातीर आयज आमी एक आंदोलन भजन मार्फत हे आंदोलन आमी आयज जनतेक आमी दाखोवन दिल्ले आसा की सरकाराक एक बाबा तुमी आयज हे जे बस स्टँड आसा हे बस स्टँड जे आयज ओपन केला 2 वेळा हेजें इनॉग्रेशन केला पूण आयज हांगासर टॉयलेटूय आयज बरे तरेन टॉयलेटची सोय थंय अजून सारकी ना। गेटी बस स्टँडाच्यो बंद आसा। तशेंच हांगासर शॉप्स जी आसा कोणाक जर शॉपान कितें जर मातशें घेवन कितें येतलो जाल्यार हांगा बस ती चुकता। तर हांगातली जी शॉपां आसा ती शॉपाय बी अजून ओपन केल्ली ना, लोकांक खातीर ते ओपन करून दिल्ली ना किंवा अलाउड केल्ली ना। तशेंच आनी पार्किंग जे आसा ते पार्किंगाची थंय सोय सारकी बरोबर केल्ली ना। म्हाका आयज विचारपाचें आसा की स्थानीक आमदार आमचे बाबू आजगांवकर आनी जे आयज उपमुख्यमंत्री आसा तांकां म्हाका विचारपाचें आसा की हो बस स्टँड 1 वर्स 1.5 वर्स पडून रावलो तेन्नाय बी आमीच आंदोलन करून हेजो आवाज केलो। तेच्या नंतर खंय तरी सरकारचे दोळे उगाडले, मंत्र्याचे दोळे उगाडले आणि तो ओपन जालो लोकांक। आयज ह्यो साधन सुविधाचेरूय आमी परत आंदोलन आमी केल्या नंतरूच हो सरकार हे साधन सुविधा लोकांक उपलब्ध करतलो काय स्वता म्हणून कितें तरी जाणकारान जाणीव घेवन लोकांक खातीर कितें तरी करतलो हे तेणेन सांगचें। आयज पेडण्याचे लोक प्रत्येक वेगवेगळ्या त्रासान ग्रासलेले आसा तर त्या हेतून आयज आमदारान सांगचें की कितें तो लोकांक खातीर आयज साधन सुविधा उपलब्ध करता। आणि प्रत्येक आमी जे पार्टीचे लोक आसा आमी जे हे आसा प्रत्येक आयज आमचो उमेश तळवणेकर हांगा आसा ते थंय स्मशानभूमी बांदली तेजें सुद्दां उद्घाटन आमी 4 वेळा तेणी खंय ना खंय आमी आवाज करता तेच्या नंतर तेजें उद्घाटन जाता, तेच्या नंतर ती लोकांक खातीर ओपन जाता। बस स्टँडाचें तशेंच आमी जेन्ना सरकारा कडेन परत जे आमी आमचे आंदोलन घेवन वयता तेच्या नंतर ते ओपन जाता। तर अशें न करता आपली म्हणून स्वताहून जबाबदारी घेवन कितें तरी पेडण्या खातीर बाबून करचें अशें आयज हांव ताका आवाहन करता।